Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. सरकारी पावण्यार आयोजित जावपी शिगम्याक लागून हे परंपरेक व्यावसायिक स्वरूप आयला. सरकारी पावण्यार जावपी ह्या शिगम्यात जायते पंगड वांटेकार जातात. हातूंत तांचे खासा कपडे, ढोल, ताशे, तांच्यो आगळ्योवेगळ्यो जती लोकांक आकर्शीत करतात. आतां एका फुडें एक रोमटामेळ तयार जावपाक लागल्यात. तातूंत आपूण हेरां परस कितें वेगळें करपाक शकता होवूय कांय जाणांचो यत्न आसता. कळंगूटच्या रोमटामेळाचे जात्रेचे खाजे जाले काडयो बडयो, शाणूची बायल नेसता फॉरेन साडयो ही जत सद्याक सोशल मिडियाचेर तुफान गाजपाक लागल्या. दर एकल्याच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसाचेर तशेंच इन्स्टा स्टोरी आनी फेसबुकाचेर हीच रील दिश्टी पडटा. शिगम्या खातीर मुद्दाम बरयल्ली ही जत लोकांक आपले कडेन आकर्शीत करता. जतींतल्यान आमी लोकां कडेन कनेक्ट जाले आनी ते खातीर आमकां इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. फुडल्या वर्सा हाचेकूय बरी जत घेवन आमी लोकां फुडें येतले अशें सूरज पिंगे सांगता. ऐकात. खरें म्हणल्यार आमी अंदू भायर सरलेलेत की गोंयभर शिगम्यांक प्रत्येक शिगमोत्सव स्पर्धेक आमी भाग घेतले आनी आमी आमचें नांवूच करपाक गेल्ले. कारण प्रत्येक कलाकार ह्या मंडळान जितले आमचे कलाकार आसा तांच्यांनी आमी अंदू तयारीच तशी केल्ली की लोकांची मनां जिखतले आनी आमी खरें म्हटल्यार गोंयभर लोकांची मनां जिंकून आतां हे पळय ताच्याच खातीर आमकां हें येदें व्हडलें आमंत्रण आयलां. आमच्यो जती व्हायरल जाल्या सद्या, आमचे शेवते व्हायरल जाला, आमच्यो मुगागाटी पयलीं मुगागाटी शागोती व्हायरल जाल्लीच, आमचे शेवते व्हायरल जाला, आमच्यो काडयो बडयो व्हायरल जाल्या, आमचो भावोजी व्हायरल जाला ताका अजून शागोती मेळनात तशीच. सो प्रत्येक जत जी आमी म्हणटा, जी म्हण म्हणटा आमी ताका जत म्हणटा शिगम्याची, ती जत भुरग्यान भुरगो म्हणटा आनी जाणट्यान जाणटो म्हणटा. आतां सद्या जालां कितें की प्रत्येक गांवांत जितले कडेन धुळवट जाल्या, आतां हालींच गुडीपाडवो जालो आनी ताच्या पयलीं सगळ्या गांवांत धुळवट जाली. त्या धुळवटीक आमच्यो जती सगळ्याक व्हायरल जाल्ल्यो. सोशल मिडिया, मागीर इंस्टाग्राम आसूं, यूट्यूब आसूं, ताच्या नंतर फेसबूक आसूं, सगळ्या कडेन ट्विटर आसूं, सगळ्या कडेन आमच्यो जती सामक्यो व्हायरल जाल्या. म्हणजे प्रत्येक जर तूं क्लिक करशीत न्ही जाल्यार आमचे तुका शेवते खंय तरी दिसतले. मुट्टे काडटा तो आमचो मुट्टेकार दिसतलो, काजीकार. ताच्या नंतर तुका आमचो भाटकार दिसतलो पोट घेवन, भाटकारूय आमचो मातसो व्हायरल जाला. सो खरें म्हणल्यार हो तुमचो सगळ्यांचो प्रतिसाद असोच आमचेर मोग दवरात. फुडल्या वर्सा हाजे पेक्षा बऱ्यो जती तुमकां आयकपाक मेळटले. तुमकां आतांच उतर दिता. पयलीं कितें जातालें, सगळे चित्ररथाक रावताले, आतां रोमटामेळाक रावता. आतां ते ट्रेंड चेंज जाला. आतां चेंज जी सुद्दां जो आसा पळय जनरेशन झी, तो सुद्दां रोमटामेळा कडेन आकर्शीत जायत वता. आनी म्हाका दिसता रोमटामेळाक खूब बरे दीस आयल्यात. पळयल्यार तूं सगळेच ग्रूप बरे आसा, सगळेच ग्रूप डेफिनेटली बरे आसा. आयज गोंयांत ना म्हटल्यार 14 ते 15 रोमटामेळ आसा, बऱ्यांतले बरा रोमटामेळ आसा. ताच्या नंतर तातूंत शागोती आयली, मुगागाटी आयल्यो, भावोजी आयलो, शेवते आयले, मुट्टे पुजप आयले, भाटकार आयलो, भाटकान आयली, बोरां आयली. हें सगळें आयल्या नंतर कितें जाता की एक तरेचो कनेक्ट जाता. म्हणजे यू कूड एक्चुली कनेक्ट. सो आमी गोंयकारा कडेन इजिली कनेक्ट जावपाक पावले म्हणून आमी चड फेमस जाले. सो एक्चुली सगळेच ग्रूप बरे आसा, अशें न्ही की आमीच फेमस जाले. तशें भरपूर ग्रूप अशे फेमस जाल्यात. पूण आमी मातशे वयर कित्याक सरले तातूंत आमी हायलायट कित्याक जाले, द रायट वर्ड इज हायलायट कित्याक जाले की आमी कनेक्ट करपाक पावले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.